काणकोणच्या गोंयकार एनजीओन आता शाळेच्या भुरग्यां खातीर खासा मोहीम सुरू केल्या। 5 किल प्लास्टिकाचेर एक स्कूल बॅग जाल्यार 2 किल प्लास्टिकाचेर स्कूल कंपास मेळटलो। 15 मायाक काणकोणा मोहीम सुरू जातली। हे पयलीं 1 किल प्लास्टिकाचेर गोंयकार 1 किल साखर दिताले। 1 किलो ड्राय प्लास्टिकाचेर 1 किलो साखर दिवपाचो जो उपक्रम सामको यशस्वीरित्या जालो। आज मेरेन आमी 2.5 किलो साखर दिल्ली आसा। पण आमकां प्लास्टीक खूब आयलें, कित्याक खूब जाण मेंबर आसा जेणी प्लास्टीक आमकां दिलें पूण साखर व्हेलें ना। तशेंच काणकोण मतदारसंघात 6 पंचायती येतात। आगोंद पंचायत, श्रीस्ताव पंचायत, गांवडोंगरी, खोतीगांव, लोलये आनी पैंगीण आनी प्लस काणकोणची एक म्युनिसिपालिटी। आतां आमी ठरयलां की स्कूल सोंपलें आसा, भुरगीं आतां हॉलिडे जावन आसा, म्हणटकीर प्रत्येक भुरग्याने आपल्या वाठारांतलो जावं घरांतलो चुकोल हाडपाचो, 5 किलो प्लास्टीक हाडपाचें ड्राय, आनी ताका आमी जर 5 किलो जर प्लास्टीक जर तेमी हाडलें जाल्यार आमी तांकां 5 किलो प्लास्टिकाच्या बदलाक एक स्कूल बॅग दितले। 2 किलो जर प्लास्टीक हाडलें जाल्यार एक स्कूल कंपास दितले। काणकोण पालिकेच्या कामगारांक 7 लाखाचे इन्शुरन्स कवर दिवपाचे गोंयकारान थारायला। येवजणेन 35 कामगारांक घेतल्यात। ह्या लेबरांचे इन्शुरन्स करपा पडल्यान एकूच हेतू की लेबर हे आसा ते म्युनिसिपालिटीक कितलीशीं वर्सां एक लेबर 22-23 वर्सां सुद्दां काम करता। आयज पासून कांय अडचण्या लागून जावं तेंगे कसले तरी चुकी लागून तेंगेले 1 वर्सा सुद्दां इन्शुरन्स जावना आनी तेंगे हेल्थाची कोणें आयज पासून काळजेचो विचार केलो ना। लेबरांची दुखणी आयकल्या आनी तेणे आमचे कडेन उलयले त्या कोतान आमकां अशें दिसता की आयज मेरेन कोणें तेंचेर दिवपा जाय तितलें लक्ष दिलें ना। नगरपालिकेचे कामगार हे स्किमीचेर उमेदीर। इन्शुरन्स म्हळ्यार आमचे फाटल्यान लायफाचें हें करपाचें, हें आमकां पयलीं कोणीच केलें ना। आमी आतां 9 वर्सां जालें काम केल्लें, अजून म्हळ्यार इन्शुरन्स म्हण आमची केल्लो नासलें। आतां एनजीओन येवन आमकां एक इन्शुरन्स म्हण बरोवन घेतला आनी हें तुमी हें केलां, कित्याक आमचे फाटल्यान आमगे भुरग्यांक बायले कितें तरी मेळटलें आमचे फाटल्यान, आमी ह्या हेतून काम करता त्या हिसपान। अशें म्हणून आमी आतां हें करता, एनजीओ येयले आमगे फायदो जाला दिसता आनी फुडें पळोवया कितें जाता। प्रुडंटा खातीर बबीश बोरकार। म्हापशां, आंगड, गावसावाडो, राजवाडो, तार आनी लागसारच्या वाठारांत फाटले 10 दीस जाले नळाच्या उदकाक लागून खंय लोकांचे हाल जाल्यात। उदक येना म्हूण लोकांचो बोवाळ। शारांत सगळे कडेन सिवरेजीची कामां करपाक रस्ते फोडून घाल्यात। सिवरेजीच्या लायनी घालतना नळाच्यो पायपलायनी फोडून उडयतात म्हूण PWD सांगता। 10 दीस जाले आमकां उदक ना। इतले आमचे हे सामके हाल जाला। न्हावपाक उदक जाय, पिवपाक जाय, कपडे धुवपाक जाय। कोणी सोयऱ्यां दायऱ्यां येता, सुटी पडटा म्हणटकच इश्कोलाची सुटी पडला म्हणजे खंय रावपाचें आमी, खंय दीस काडपाचें। उदक जाले 8 दीस जाले उदक आमकां येवंक ना। पयलीं हांगा पांगणीन हांवें थंय वचोन सांगून भायर येयल्लो PWDन, तो म्हाका कितें पायप फुटला कितें येतलें म्हणून सांगतालो। आयजो दीस पासून ना, ते मातशें बारीक येताले पूण ते वयर चडना उदक, तेंय येना। आतां अशें खूब त्रास जाता, बायचे काडचे पडटा। हें जालें उदकूच ना, एक दीस येता, आज आनी लिवपूच येवंक ना आमकां उदक। काल इल्लें करून बेरोलान आमी वयर चडयता। 10 दीस जाले आतां आमकां उदक ना। पितले जाल्यार आमकां उदक पिवपाक मेळना। आमकां बिसलरी उदीक हाडून पिवचें पडटा। कपडे हे ते आमचे सगळे धुवपाचे तशेंच आसा। आतां आमी कितें टँकर येतलो म्हटल्यार तेची टँकरूय ना आमकां। खूब त्रास जाता आमकां आतां। सकयल आमच्या वयर आसल्या कारणान आमकां सकयल्यान वयर उदीक व्हरपाक जमना आमकां। हांगा जायते उदकाचे प्रॉब्लेम जाले, कित्याक उणेशें आमकां 10 दीस जाले आमकां उदक ना। पेंवपाक पर्यंत कपडे धुवंक मेळना, कांय ना। भयणीर वचून आमी उदक हाडटात आनी रस्त्याचेर खंयच्या खंय फोडलां, वयता थंय फोडलां आनी तेजे वयल्यान ते वायर घातले टॅलिफोनाचे आनी कितें ना कितें केलां तेन्ना आमकां जायते उणेच आमकां 3 वर्सां वयर जातात हें घातलेल्याक आमकां उदक सारकें मेळना। कंप्लेन पासून दिल्यार ते उदक चडलां म्हणटात थोडी नासतना, आनी मागीर उगीच रावता फोन दवरता आनी कितें करतात। कित्याक आमकां कितें पळय जालां तें रोखडेंच सारकें करचें आनी एक्शन घेवचें, लोकांक उदक दिवचें, लोक पयशे फारीक करतात। PWD म्हणटा म्हापशां सगळे कडेन सिवरेजीची पायपां घालपाक रस्ते फोडून घाल्यात। सिवरेजीची कामां करतना खंय उदकाच्यो पायपलायनी फोडून उडयतात। आतां आमी सांजचो ट्रायल बी सोडटले आनी मोस्ट प्रोबेबली प्रॉब्लम सॉल्व जाता। बिकॉज पळयलें न्हू बरेंच भितर भरला भितर सिवरेज जवळ जवळ 2 वर्सां चालू आसा। जंय जंय ते हें करतात थंय ती पायपलायनी ते फोडीत आहा। आमी ते त्या टायमार अटेंड करीत आहा। पूण प्रॉब्लम कितें आहा, पायपलायन फोडली म्हणून आनी आमी केलें म्हणून जायना। जेन्ना ते भितर हें जाता पळय माती भितर वयता त्या टायमार ते आयडेंटिफाय करपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता। ब्लॉकेज जो आहा माती भितर वचून तो डिफिकल्ट जाता। तरी आमी गेली 2 वर्सां आमी काडीत आहा।
आणि मॅक्झिमम आमकां बरेचशे पायपलायनी आमच्या हांगा ताका लागून डिस्ट्रॉय डॅमेज जाल्ल्या जेन्ना पायप पडल्या पळय तेंच्यांनी ते इमिजिएटली ते तितलो पोर्शन ओपन दवरूंक जालो ते ओपन दवरूंक ना त्यामुळे आमी उदक जेन्ना आमी सोडलें तेन्ना सगळो कंप्लीट शेकारो भितर गेला आनी आतां ते 2-3 थंय ते ब्लॉक जाला. फुटिल्ल्या पायपलायनी जाग्यार घालपाचें काम चालू आशिल्ल्यान त्या वाठारांनी उदक आसचें ना म्हूण PWDन खंय मंगळारा नोटीसूय काडिल्ली. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे. हळणा पेडण्या वेता देवस्थानान 200वा नाट्य महोत्सव मोठ्या दबाज्यान मनयलो. सोमार सावन सुरू जाल्लो नाट्य महोत्सव ब्रेस्तारा राती मेरेन चलपाचो. 4 दीस 4 फामाद नाटकांचे प्रयोग. संगीत मत्स्यगंधा, संगीत ययाती देवयानी, संगीत सौभद्रा सारकेली नाटकां महोत्सवाक आसतली. स्वाभाविकपणान इच्छा आसा पण ती इच्छा आसून चलचिना त्या इच्छेच्या पूर्ती खातीर आमकां आमचे प्रयत्न करचे पडटले. आमी सगळ्यांनी मेळून एक प्रयत्न करचे पडटले. सगळ्या समाजाक घेवन फुडें वचचें पडटलें जाल्यार ही इच्छा पूर्ण जातली. आमच्या बऱ्यापणा खातीर देव येता आनी म्हणून आमी सगळ्यांनी आपले सगळे मतभेद सगळी नितुश्टां सगळी दुखां ही भायर दवरपाक जाय. आमी चप्पल काडून भायर दवरता आनी भितर सरता त्याच बरोबर आमचे सगळे दुश्ट कृती थंयसर भायर दवरपाक जाय आनी देवाच्या पांया कडेन येवपाक जाय. म्हणून देव आसता, म्हणून देवस्थान आसता आनी म्हणून अशा देवस्थानाच्या माध्यमांतल्यान सगळो गांव एकत्र जावचो ही आमची अपेक्षा आसा. गांवांतली बरी बरी कामां आसात ती ह्या भागांतल्यान जावची. धेंपो स्पोर्ट्स क्लब आणि मोहम्मेडन स्पोर्टिंग क्लबाची मॅच गोल नासतना ड्रॉ जाली. आय लिगाच्या दुसऱ्या सत्रांतली ही मॅच बुधवारा फातोड्ड्या स्टेडियमार जाली. दोनूय पंगडांनी पेजात खेळ केलो मात एकल्याकूय गोल मारपाक जमलें ना. धेंपोचो कोच म्हणटा खेळ बरो जालो पूण पयल्या हाफात गोलाचे बरे चान्स वगडायले. फुडल्यो दोनूय मॅची जिखपाचो यत्न करतले. Same story, missed chances in the first half. At least 1 point is good. We have not lost anything. Still we have chance to become the winners. Thank you. After this draw, I think you'll have to win both the games. Yeah, exactly. So like, how do you end playing against Minerva?
in the final We match. have to prepare ourselves properly. We have to regroup and work hard to win both the matches. And the injuries to the players, are they serious? The injuries, we have to recover within 2-3 days. हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाच्या वेबसायटीरय लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.